नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. एक राजकीय चर्चा करतना आमकां सगळ्यांक एक वेगळोच एक बरो उत्साह आशिल्लो आमी पळयतात. तशीच एक राजकीय चर्चा आज आमकां करपाची आसा. भाजप गोंयांत बहुसंख्यावाद चलयता काय कितें? मेजॉरिटेरियनिझम जाका देशभर एक म्हणजे भाजप म्हणलें की आमी एक हिंदू पार्टी, भाजप चडांत चड हिंदूक लागीं करता, हिंदू भशेन चिंतता आनी हिंदूक संघटन करपाच्या संदर्भात तांचें पॉलिटिक्स चलता अशे तरेची चर्चा जाता आसतना गोंया भितर मनोहर पर्रीकारान एक वेगळें राजकारण केलें. तो एक ताजें पॉलिटिक्स ऑफ सालसेत म्हणून एक आसतालें, सालसेतीचेर चर्चा करतालो, कॅथलिकांक लागीं वचपाचें. पूण सद्या परत भाजपा पर्रीकार वतकीर ताणें हो जो पळय कितें सगळ्यांक लागीं घेवपाचें पळय जें तत्व सुरू केलें तें सोडून दिलें काय कितें? ही चर्चा सुरू जावपाक कारण जालें काँग्रेसींतल्यान 8 जाण भाजपान घेतले आनी तातूंत भितर आलेख सिकेराक मंत्रीपद दिवपाचें ठरयल्लें. पूण ताजें आतां जवळ जवळ कितलेशे वर्स जावन गेले ताका मंत्रीपद मेळना. आनी आतां तर आतां चर्चा आहा की दिगंबर कामतीन दिल्लीक लॉबिंग करून आपल्याक मंत्रीपद दियात. आलेख सिकेराक दिवन भाजपाक कसलोच फायदो जावपाचो ना अशे तरेची चर्चा सुरू जाल्या. आनी भाजपांतल्या ही बातमी गोमंतकान आमी दिली आनी ताजेर चर्चा जाली. आज एक दुसऱ्या वर्तमानपत्रान ही बातमी तशाच तशी छापल्या. सो ताजेर चर्चा करून अशें आमकां दिसलें ना. आमचे मदीं 3 म्हत्वाचे मानेस्त आसात. आमचे मदीं आहा गिरीराज पै वेर्णेकार जे भाजपाचे स्पोक्सपर्सन आसात. गिरीराज एक बरो अभ्यासू, चर्चेन भितर बरे तरेन मुद्दो मांडपी म्हणून फामाद. तुका ऑपोजिशन सुद्दां तूं येता तेन्ना अभ्यास करून येता. थँक्यू. तर आमचे मदीं आसात दुर्गादास बाब कामत. दुर्गादास हे गोवा फॉरवर्डाचे स्पोक्सपर्सन, जनरल सेक्रेटरी आनी सतत आक्रमक पोजिशन घेवपा खातीर दुर्गादास फामाद. आमचे मदीं आसा देविका सिकेरा. दिव्या सिकेरा एक सिनियर जर्नलिस्ट. म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंयचे संदर्भात खूब ताजे भितर एक कळवळो आसा आनी सतत गोंयचे संदर्भात उलयतना राजकारणान सुद्दां ताजे मदीं गोंय येता, कारण ताका गोंयचो बद्दल सामको केवाटो आसा. ताका लागून गोंयचे राजकारणा कडेन ताजी दृश्टी वेगळे तरेन पळोवपाची आसा अशें हांव मानतां. हांव सगळ्यान पयलीं हो प्रश्न तुमचे खातीर चर्चेक घालता. सुरवेक तुमी तुमचीं मतां मांडात आनी मागीर आमी खऱ्या चर्चेक सुरवात करया. दुर्गादास बाब तुजें कितें मत? भाजप गोंयान हो जो पळय बहुसंख्यावाद पळय आसा, हिंदू पॉलिटिक्स चलयता, तातूंत भितर कॅथलीक नात, मुस्लीम नात अशे तरेचें तुका दिसता? आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, आलेख सिकेराक मंत्रिमंडळान न घेवपाक कारणय तेंच जालां. पळयात, एलेक्स सिकेराक पयलीं हांव एक इतिहास सांगता. म्हणजे 17 चड न्ही, आमी तुका दितले. सुरवातेक म्हाका तुगे 2 सेकंदान भितर तुमची मतां जाय. जेन्ना भारतीय जनता पक्ष हे दिता स्लोगन की सबका साथ सबका विकास, त्या खऱ्या अर्थान ग्रावंडार जावपाची गरज आसा. आज आमचे क्रिस्तांव भाव आसूं, मुसलमान भाव आसूं, तशेंच आमचे हिंदू भाव आसूं, म्हारगाय म्हणटा ती सगळ्यांक लागता, प्रायस रायज म्हणटा सगळ्यांक लागता, पेट्रोल डिझल म्हणटा सगळ्यांक लागता. थंय कांय डिस्कावंट आसना रिलीजन वायज. सो खऱ्या अर्थान जर सगळ्यांक उदरगत घेवन वतले, जर राज्य जर मुखार वतले जाल्यार खऱ्या अर्थान सबका साथ सबका विकास जावपाची गरज आसा. एक जालें. सेकेंड, विथ रिगार्ड्स टू बाब एलेक्स सिकेर. एलेक्स सिकेर बाब तसो आमचो बरो मित्र, तेवटेन आसूं गेला तो आतां, पूण इज अ गूड फ्रेंड ऑफ आवर्स. तुमकां याद जातलें 17 जेन्ना आमी मनोहर पर्रीकारा बरोबर सरकार केलें, ताच्या नंतर आमकां कसो ट्रिटमेंट मेळ्ळो 19 आमकांच न्ही, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक पयली पार्टी स्प्लीट केली. स्प्लीट करून ते 2 जाणांक व्हेले. लास्टाक ते 2 जाणांकूच डंप केले. बाबूक म्हणपाक तूं वचून मडगांव, आतां ताका बळीचो बकरो केलो. दिपक पावसकाराक घरात धाडलो. सो बेजिकली यूज एंड थ्रो पॉलिसी. 21 काय 22 काय 23 जावन सुद्दां 33 करपाक गेले आनी आतां काम जालें. त्या वेळार म्हाका दिसता कदाचित भारत जोडो सुरवात जाल्ली. कन्याकुमारी त्या पॉलिटिकली भाजप एक हिंदू पॉलिटिक्स करताच, पण विश्वास दवरपा सारकी पार्टी न्हय अशें तूं म्हणटा. एक्सपिरियन्स काउंट. ओके देविका बाय, आय वॉन्ट युअर स्मॉल ब्रीफ कमेंट ऑन दिस. Yeah, what are you asking exactly? Whether they've gone into the majoritarian thing in Goa itself? Yes. Well, I don't know. You know what the thing is, I agree with him when he says they have an use and throw away policy. That is a fact. So as long as the Catholics are of use to them, they will, they will try to attract the Catholic vote. They will try to give them whatever they promise. But in this particular case, what has happened is, for the 2022 election, the Catholics were not needed. If you notice, the Chief Minister didn't at all go to South Goa. He didn't bother. He
they focused only on polarizing the vote for 2022. But now they need the Catholic vote specifically for the South Goa Lok Sabha seat, which has been won by the Congress 8 times, by the BJP only twice. So that is where they need the Catholic vote. So there's been this whole thing of trying to attract the Catholics by going to them and to their homes, you know, at Christmas. But they are not including Alex Sikera as Exactly. minister. That's because Alex doesn't count in the wider scheme of things. How many votes does he have? You know? ओके गिरिराज बाब तुझे म्हाका सुरवातीचे कमेंट. नाही म्हाका दिसता दुर्गादास जेन्ना उलयलो तेन्ना काही गोष्टी अपेक्षीत आसता की तो अटॅक करतलो, कारण गोवा फॉरवर्डाचें राजकारण आनी तांचें मतां म्हाका दिसता ते खंयच्या सरकाराच्या खंयच्या सायडीक आसा हाजेर डिपेंडंट आसा. यूज एंड थ्रो म्हणच्या पयलीं जेन्ना 2017चें इलेक्शन ते मागीर कशें वागयलें म्हणच्या पेक्षा तांचें इलेक्शन वॉज अगेन्स्ट BJP, सो तांणी BJPक जॉयन कित्याक जाले आनी तांच्या लोकांनी घाल्लीं मतां तांचो यूज एंड थ्रो कितें हो म्हाका दिसता दुर्गादासान एकदां एक्सप्लेन करपाक जाय. दुसरें तो ताणें काही नांवां घेतलीं. म्हाका दिसता जर यूज एंड थ्रोचें सगळ्याकीन बरें उदाहरण गोवा फॉरवर्डान केल्लें आसत जाल्यार ते जगदीश बोबे सांतांद्रे, ताजो तुमी मॅनिफेस्टो रिलीज केलो, ताजो कॅम्पेन रिलीज केलो आनी जेन्ना रियलायज जालें की विजय फातोर्डाच पडटा तेन्ना काँग्रेस दिता ती सिटां घेवन तीन MLA आशिल्ली पार्टी जेन्ना 3 सिटाचेर कॉम्प्रमायज करता, म्हाका दिसता यूज एंड थ्रो थंय कळटा. देविकाबाईन काही कमेंट्स मारले ताजेर तांणी म्हणलें की क्रिश्चनांचो वापर उपयोग आतां तुमी म्हणटा आमी हिंदू राजकारण चलयता. देविकाबाई म्हणटा वी आर ट्रायंग टू अट्रॅक्ट क्रिश्चन्स. म्हजो इतलोच मुद्दो आसा की तांणी जर्नलिस्टा पेक्षा एक पॉलिटिकल ऑपोनंटा भशेन तांणी मतां मांडिल्लीं आसा. पण म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आज मोपा एअरपोर्ट आसूं किंवा जुवारी ब्रिज आसूं किंवा काणकोण जाल्लो मनोहर पर्रीकार बायपास आसूं, ताजेर वचणारो हो हिंदू आसा, किरिस्तांव आसा, मुसलमान आसा आनी जैन आसा, सगळ्या समाजाचे लोक थंयच्यान वतात. तर म्हाका दिसता ती मागीर लाडली लक्ष्मी आसूं किंवा गृह आधार खंयच्याच घटकाक आज सरकारान वंचीत दवरूं ना आनी प्रत्येक घटकाक एड्रेस जाता अश्यो स्किम्स आसा. त्यामुळे पयलीं म्हणजे वी आर प्रो हिंदू एंटी क्रिश्चन्स हो जो एक संभ्रम तयार करपाचो आसा. सबका विकास आणि सबका साथ आमकां मेळत आयला. आनी एकूच म्हाका तो आलेक्स सिकेराचो तुमी जो प्रश्न विचारता ह्याच स्टुडियोन डिबेट जाल्ली, तुमकां याद आसतली, ज्या दिसा 8 जाण आयले आनी हांवें तुमकां त्या दिसा सांगिल्लें की जे 8 जाण जॉयन जाल्या ते अनकंडिशनली जॉयन जाल्या कारण आज पक्षाक आमकां गरज नाशिल्ली, आज गरज तांकां आशिल्ली. आनी हांव तुमकां मुद्दम सांगता म्हणजे काँग्रेसी कडेन एक जी लोकांची डिस्पंडन्सी आयल्या न्ही, तुमी मुद्दम पळया ते म्हणटा की आमी नवी सुरवात करता, पण तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशन भाजपाचो केल्लो मायकल लोबो तेन्ना, किंवा तांचो अध्यक्ष आज पाटकर केन्ना काँग्रेसीन शिरलो ते म्हाका दिसता काँग्रेसाचो स्पोक्सपर्सन म्हाका ऑन लायव्ह डिबेट कुड नॉट आन्सर. दुसरे तुमी आतां ते म्हणटा आमी लोकांचे विशय लोकां पर्यंत घेता, पण आज तांचे तुमी मेजर प्रोटेस्ट पळया. राहुल गांधीक डिस्क्वॉलिफाय जालो म्हणून काँग्रेस प्रोटेस्ट करता. ओम बिर्ला सारखे नॅशनल स्पीकर येता ते बॉयकॉट करता. ताजेर येवया. म्हाका जाय तुमी दोन राजकारणां भितर 2 गजाली आसतात न्ही, ताणें म्हणलें तशें एक आसता की तुमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप आनी तुमचें स्लोगन तोच आसा सबका साथ सबका विकास. एक दुसरें तुमी म्हत्वाचें तुमी एक राजकारणां भितर गोंयांत तरी न्ही उतराचें राजकारण म्हणून एक सगळ्याक वता. तुमी ताका मंत्री करतले म्हणून सांगिल्लें, ताका चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां आमी एकच मंत्री घेतले ताका. पूण आतां 1.5 वर्स जावन गेलें, अजून ताज्या मंत्रीपदाचो वासपूस कोण करना आनी तोच शेळेला. मुख्यमंत्र्यान आजपर्यंत केन्नाच कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट दिवना की आलेक्स सिकर असो किंवा कोणाक तरी मंत्रीपद प्रॉमिस केल्लें. आनी दिस इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅव बीन सेईंग की जे कोण आयल्या ते अनकंडिशनली आयला. दुसरें आतांच तुमी दुर्गादास म्हणटालो की 2019 उत्तर दवरूं ना, पण म्हाका दिसता 2022 जेन्ना 8 जाण आयले तांकां कितें राजकीय इतिहास खबर नाशिल्लो, सगळ्यांक खबर आशिल्लो. त्यामुळे BJP ही पार्टी सबका साथ सबका विकास करता म्हणूनच इतले लोक आमच्या साथाक आयल्या. गुड पॉयंट दुर्गादास दिस इज अ गुड स्टेटमेंट. तुम्ही पहिली गजाल तुम्ही पळय तेन्ना पळय जे कितें सरकाराक सपोर्ट केल्लो तो तुम्ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतदाराक तुम्ही फटयले एक. आनी दुसरें ताणें पळय म्हणलां BJP कितें आहा तें सगळ्यांक खबर आहा, तरी तुमी येतात तेन्ना तुमी BJP 2017 आमी प्युअरली सरकार केल्लो बाब मनोहर पर्रीकारा खातीर, कारण त्या वेळार जे
प्रोजेक्ट चालू आशिल्ले ताणें सुरवात केल्ली जवळ कितें 16,000 कोटी. मनोहर पर्रीकार हो Let me finish. तांचे दसरा Let me- मेळाव्याक let me- खाकी पेंट करून let me- भोंवता. let me finish. त्या वेळार केल्ली. हय, आमची चूक 19 जेन्ना तो संवसाराक अंतरलो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आशिल्ले. हे आमच्या अध्यक्षान ओपनली मान्य केला. आमची चूक. कारण आमी त्या वेळार सांगिल्लें न्ही आमी तांच्या सरकार कारण तेन्ना सरकार सुद्दां केल्लें. म्हाका याद जाता सरकार जावन दुसरे दिसा तेन्ना हांगा आयले चार्टर विमान हाडिल्ले सकाळी फुडें ब्रेकफास्ट घेवपाक पंतप्रधाना कडेन वचपाक. आमच्या अध्यक्षान क्लियरली मनोहर पर्रीकाराक सांगिल्लें आपणान सरकार केला तुज्या खातीर थंय आपूण येवचो ना दिल्ली. ब्रेकफास्ट बी आपल्या काय ना आपल्या सगळें बरोबर, पूण ताजो- हय. सेकंड विथ रिगार्ड्स टू जगदीश बोबे ताणें म्हणलें इलेक्शन टायमार पब्लीक सेंटिमेंट आशिल्लो गोंयभरच्यान एक सेंटिमेंट आशिल्लो की ओपोजिशन एक जावंक जाय. आमी काँग्रेसी कडेन त्या वेळार 5-6 सिटां मागिल्ली जी ठरावीक आशिल्ली तातूंत सांत आशिल्ले. पूण काही लागून सर्वे लागून जे सर्वे दाखयताले की तांचे जिखूंक शकता अशें ते क्लेम करताले आनी त्या वेळार खंय तडजोड करपा खातीर आमकां इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आमकां एक सीट सॅक्रिफायस करचो पडलो. आज हांव तोच प्रश्न ताका विचारपाक सोदता कॅन गिरिराज पै ऑन रिकॉर्ड से दॅट नरेंद्र सावयकर विल बी गिवन साऊथ गोवा टिकेट. ना तो सोड. तो विशय सोड. देविका आय विल कम टू ही हॅज टू से न्ही. नाही देविका म्हाका तुजे कडेन जाय ते हातूंत 2 क्वेश्चन्स आहात. एक गोवा फॉरवर्डान सदांच म्हणटात विश्वास दवरपा सारकी न्ही पार्टी तसो आतां अलेक्स सिकेराय म्हणटा तसो. पूण हे जे पळय लोक पळय फुट्टात BJPन वतात हे हाव यू लूक एट इट. I think it's a lack of ideology from all sides. Frankly, it's a lack of ideology, and power attracts politicians in India. They don't have a grounding in some solid kind of political ideology like the predecessor politicians did, and that is one thing. And secondly, you tell me, I'm not making a case for Alex, I'm not related to him, but I want to know why would somebody like Alesh go to the BJP for nothing? Correct. Is there any logic to that, knowing that with a majority of Catholic voter that has traditionally voted Congress, he could never win another election there. Knowing all that, unless he had been made some promises, which we know from the background facts Yes. of talking And to CM politicians. has also admitted Yes. that he is going to he will get the ministry. So what does it prove? Yeah. What does it prove? It proves two things. One is that a person like Parrikar, who had political clout within the party on his own, Correct. could dictate terms. Correct. It proves that however much you may say Sawant is learning this, that, he has absolutely no clout anywhere. And he goes by the dictates of the central decision makers in his party, and right now they see, they don't have the time. I have a very pertinent question, Yeah. Devika. BJPचे आयचे जे पॉलिटिक्स आसा तें कॅथलीक कम्युनिटी किंवा मायनॉरिटीक लागीं वचपाचें ना, ताणें टोटल मायनॉरिटीक सोडून दिल्यात. No, they haven't. They only come to the minority when it suits them, when they need the vote. Because there is a issue now. Yeah. Digambar has gone to Delhi. He has lobbied Yeah. that this guy is of no value to BJP. Yeah. He's not going to do any kind of work for BJP in the Lok Sabha. So I am going to be, I can do that. Give me the ministry. The ministry of the state government. Yes. Yeah. So म्हाका तुका विचारपाक येता अशें की तांणी हाजो अर्थ असो की BJPक इंट्रस्टच ना, की कॅथलीक नाकाच, आमचे कडेन हिंदू बेज आसा, आमी जिखून हाडटले. But then, how big a Catholic leader is Alesh Sikera? He's not. So that is another factor to be taken into account. They're not going to go out of their way. But I suppose in the larger scheme of things, Digambar does count for them in Margaon. Okay. And maybe. हें सांग म्हाका, आलेक्स सिकेरा हो हांव एक कॅथलीक मिनिस्टर किंवा कॅथलीक एक MLA, एक कॅथलीक लोकप्रतिनिधीन पळयतालो, ताका कॅथलीक टर्म्सान झिरो व्हॅल्यू म्हणटा. पळयात एलेक्स सिकेरा तसो एक टॉल लिडर. आतां तुमी म्हणले की बाब दिगंबर कामत दिल्ली वता, लॉबी करता आनी एलेक्स सिकेराक दिवचें न्ही म्हणटा म्हणून. Correct. दिस इज अ सरप्रायझिंग. ताजो एक वायट परिणाम कॅथलीक कम्युनिटीन वचचो ना. एनदर यूज एंड थ्रो हांव तुका सांगता. कित्याक ज्या दिसा ते फुटले 8 वरांचेर, इफ आय एम नॉट रॉंग, and if my sources which you can confirm with Alex Sikera, सकाळी 8 तेन्ना फुटले, 7 वरांचेर एलेक्स सिकेराच्या घरा बाब दिगंबर कामत इनोवा घेवन गेल्लो आनी ताका गाडयेन घेवन मातशें CMान आपयला म्हणून व्हेलो आनी पयल्यार हांगा सगळे सेक्रेटरीएटान बशिल्ले. हे यू कन्फर्म विथ एलेक्स सिकेर बाब. आय एम जस्ट नॉट हिटिंग इट आउट. सेकंड,
तेन्ना तांकां नंबराची गरज आशिल्ली 7वो 8वो जायना आशिल्ले 7वो 8वो जुनाच्या 10 तारखेर जावपाचें आशिल्लें जुलय 10 तूं कितें म्हणपाक सोदता? तूं सांगता फोटोन व्हेला, ताका फोटोन व्हेला 100% फोटयतल्या ताका. म्हाका दिसना अशें जावं शकना. अलेक्स हो ल्हान दूद पिवपी भुरगो न्ही. सेकंड तेच तुका सांगता. सेकंड एलेक्स सिगरपाबे सगळें पळयता 17 कितें घडलें, 19 कशें घडलें, कितें घात जाल्यात. तो तसो प्लेयर, तो सिनियर लीडर प्लेयर. एक तूं आतां एक गजाल सांगली एज ए जर्नलिस्ट म्हणून दुर्गा एज ए जर्नलिस्ट म्हणून तुका सांगता हांव तें अशें की अलेक्स सिकराक खबर आहा की आपल्याक फुडल्या इलेक्शनात टर्म मेळप शक्य ना. आपल्याक मेळ जाल्यार हें आपल्याक लास्ट इलेक्शन म्हणून जें कितें मंत्रीपद मेळटा जाल्यार मेळचें म्हणून ताणें रिस्क घेतलें अशे तरेची चर्चा. ते जालें आनी तुमकां दिसता खरें हे जर सगळे पोनर ताका तें करना, तुमकां दिसता एलेक्स सिगर ओगी बसपाचो? कितें करतलो? तुमकां दिसता ओगी बसपाचो? कितें करपाचो? म्हाका दिसना तो ओगी बसता. इज अ सिनियर लीडर. सी ही चर्चा तूं पळयता गिरिराज बाब, हातूंत भितर 2 फॅक्टर मुखार आयले. एक कॅथलीक कम्युनिटीक, जशें देविका म्हणटा, कॅथलीक कम्युनिटीक दुखोवपाचो प्रश्नूच येना. कारण अलेक्स सिकेराक ते म्हणटा दिन जालें म्हणून कॅथलीक कम्युनिटीक व्हडलें काय पडूं ना, कारण सोयर सुद्दां ना, कारण ताजे कडेन 200 मतां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना. सो ताका तुमी घेतलो आनी यूज एंड थ्रो हो जो पळय पॉयंट आसा हो पॉयंट हांगा लागता मातसो, की ताजो आतां वालोरूच ना. जेन्ना 8 जाण जावपा आशिल्लें तेन्ना केलें, आतां ताका भायर उडय. म्हाका न्ही पयलीं म्हणजे प्रत्येक गजाल जशी देविकाबाई धर्माच्या गॉगल घालून पळयता हांव पळोवपाक रिफ्यूज करता. दुसरें आमी केन्नाच म्हणजे तांणी आतां क्रिश्चन, एंटी क्रिश्चन, फॉर क्रिश्चन, वोईंग क्रिश्चन्स हे व्हडले व्हडले इंग्लीश शब्द वापरले, बट शी हॅज नॉट बीन एबल टू सायट वन सिंगल एक्झाम्पल. मे बी आय कॅन टेल यू इन इंग्लीश इफ यू अंडरस्टँड दॅट लँग्वेज बेटर. यू हॅव नॉट सायटेड अ सिंगल एक्झाम्पल which demonstrates that BJP government is anti-Christians. But she goes on a tirade saying that we are either not concerned about Christians or now we are moving them because she has a point. That's what I'm saying. She has given an opinion without backing it up with a single example. सिन्स तुम्ही धर्मान इतले वता म्हणून तुमकां सांगता, आज गोंयचे एक सगळ्याकीन एक म्हत्वाचें अशें खातें PWD एका क्रिश्चन मिनिस्टरा कडेन आसा. पंचायत आणि ट्रान्सपोर्ट हे एका क्रिश्चन मिनिस्टरा कडेन आसा. लॉ मिनिस्ट्री निलेशा कडेन आसा, विच इज अगेन तो एक क्रिश्चन आसा. रेव्हेन्यू ज्याचे सगळे कलेक्टरेट्स आसा ते एका क्रिश्चना कडेन आसा. सो इतलें आसून जर आमी एंटी क्रिश्चन, म्हाका दिसता लोकांनी हाजें उत्तर दिवपाक जाय. दुसरें, जशें आलेक्स सिकेरा बद्दल दुर्गादासान उलयलें, हांवें स्टार्टिंगाच्या ओपनिंग रिमार्कानूच एक पॉयंट केल्लो की दुर्गादासाचे आनी गोवा फॉरवर्डाचे ते खंयच्या सायडीक आसा ताचेर ओपिनियन ठरता. म्हणजे गेली कितलीशीच मडगांव इलेक्शनां ते दिगंबरा बरोबर झगडले. ज्या दिसा दिगंबर कामत BJPन आयलो त्या दिसा मडगांवचे पाड पडला. हे ताज्या खातीर हो विजयाचो स्टेटमेंट. अरे तूं 2 दीस पयलीं ताज्या बरोबर एलायन्स करून म्युन्सिपालिटीन सगळी स्ट्रॅटेजी करतालो. सो हे खंय तरी ही दुटप्पीपणां आसा ती बंद जावपाक जाय. BJP तुमचेर इम्पॉर्टंट आरोप करता. तुमचेर म्हणटना तुमी जे मायनॉरिटी पॉलिटिक्स करता तांचेरय बी. म्हाका आनी फक्त एक दुर्गादासाक पॉयंट, तांकां कितें वायट दिसलें तें तुमकां सांगता हांव. 8 जाण काँग्रेसींतल्यान BJPन आयले आनी तरी तांकां तो एक तांचो आशिल्लो एकुलतो एक फातोर्डा फॉरवर्डाचो जो एक मनीस आहा, ग्रेटर फातोर्डा पार्टीचो अध्यक्ष, तो एकुलतो एक आमदार आमकां नाका जालो म्हणून ताका खंय तरी दुखता. हो एक गंभीर आरोप. जाय तेन्ना ग्रेटर फातोर्डाचो आमदार जाय पडटा. तांकां जाय तेन्ना तांकां जाय तेन्ना तो ग्रेटर फातोर्डा जाता, तांकां जाय तेन्ना ते गोवा फॉरवर्ड जाता. मागीर कोण आय डिडंट डिस्टर्ब यू. मागीर जाय तेन्ना तांचे नेते हयात भिकाची कामां प्लेसान येतात मेळपाक. जाय तेन्ना अनइन्वायटेड लग्नाक येतात, जाय तेन्ना घरा कडेन पांयां पडटात. सो आमी सगळे अनुभवला म्हणून अध्यक्षान 2020 आपले बर्थडे दिसा हात जोडून गोंयचे जनते कडेन माफी मागिल्ली की 19 जे आपूण भायर सरपाक जाय आशिल्लो ते आपली चूक आनी आमी रिपीट करचे ना. आमी वी हॅव लर्न्ड आवर लेसन्स. लेट मी कंप्लीट. वी हॅव लर्न्ड आवर लेसन्स आनी तेन्ना आमी स्टँड घेत आहा. एफर्टूय ते 20 आयिल्ले, 20+1 कुड हॅव बीन 21. ते मागीर गिरिराजाक नाका आसूं काय ते लागना, इट वूड हॅव बीन डन. पण वी विल नॉट, वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन. आज आमच्या पक्षान ऑफिशियली म्हणजे आमचे सिनियर लीडर बाब दिलीप आणि प्रशांतान आज आतां पत्रकार परिशद घेवन ऑफिशियल पब्लीक सजेशनां इन्वायट करप. पयलीं फावट घडला आसतलें त्या वेळार बाब मनोहर पर्रीकर करतालो ओपोजिशन लीडर आसतना. आतां की ईमेल ID मागून आमी पब्लिका कडल्यान इश्यूज मागयल्यात फॉर असेंब्ली सेशन. वी आर गोइंग टू टेक इट अप. हे तुवें डिस्कशन ताजो आतां एलिगेशन्स आयकले. तो म्हणटा की आमी बरोबर आसाच, आमी तो म्हणटा इतले मिनिस्टर कॅथलीक आमी केल्यात आनी येदे व्हडले पोर्टफोलियो दिल्यात कॅथलीक. ताणें निलेश काब्रालाचें एग्जाम्पल दिलें, ताजे कडेन PWD आसा.
So how you look at Yeah, it? see, it is the peculiarity of the Goa politicians. Some Yes. individual politicians are strong on their own, whether they are in the BJP or in the Congress. So people like Nilesh Cabral, Michael Lobo, then you have Marvin Godino can win their seats on their own. They have the influence Yes. to win, and they are needed in the BJP. You see, they can make the BJP lose in those Yes. constituencies, so they have to be rewarded. Apart from that, Nilesh has been with the BJP right from the start. Joshua's father was in the BJP, though, before he got very ill, he gave me a very long interview and he was extremely bitter by the way the BJP had treated them. He was not made chief minister when he should have been made. That is my point, that, when it comes to this kind of balance, they will never ever make a Catholic a chief minister within the BJP. They should have made Joshua's father. Yes. At that point, Babush D'Souza, they didn't make him, and they brought in Parsekar at the point. He was very bitter about that, and he made a statement also. So it is this unequal treatment of people based on their religions. Then comes the individual factor. If Churchill had won, they would have given Churchill a ministry. Churchill will go, is like a stepney. Exactly. He can connect to anybody. Exactly. एक इम्पॉर्टंट गजाल देविकान प्रश्न मांडला, पॉलिटिकली विचार करतो प्रत्येक मनीस हो विचार करतलोच की BJPचे जे पळय पॉलिटिक्स आसा तातूंत भितर तूं म्हणटा तशें सगळ्यान व्हडलें खातें निलेश काब्रालाक दिल्लें आसत, पूण मुख्यमंत्री करपाक जेन्ना वेळ येता तेन्ना मुख्यमंत्री हिंदू बहुसंख्य मनीसच आनी RSS बॅकग्रावंड आशिल्लोच करतात. म्हणून फ्रांसीस डिसोजाक तें पद मेळ्ळें ना, आनी फ्रांसीस डिसोजा आपल्या निमाण्या काळान खूब कडवट उलयतालो, हेतून भितर खरेंपण आसा. आतां सुद्दां जेन्ना ह्या इलेक्शनाक जेन्ना लिडर जेन्ना पळोवपाचो प्रश्न केलो तेन्ना प्रमोद सावंताक ती संदी मेळ्ळी जेन्ना ताजे परस सिनियर लोक हांगा आशिल्ले. सो हो जो पळय कितें आरोप आसा तो BJP कशें पळयता? नाही, म्हाका दिसता जेन्ना तुमी त्या टायमार जेन्ना पार्सेकर सर आनी हांच्या मदीं चॉयस आशिल्लो, म्हणजे तुमी म्हणटा की फक्त बाबूश डिजर्वड इट ओन्ली बिकॉज ही वॉज अ क्रिश्चन. ही वॉज अ But at the same time- पर्रेकरा बरोबर पार्टी घडोवन सत्तेर येवपाक सतत तो But that was equally true about Lakshmikant He Parsekar. After wasn't that, only a whatever Christian, may he have was the happened. deputy chief minister at that Exactly. point. Deputy तेन्ना deputy आशिल्लो तो. I agree. Yeah. I am not saying by any stretch of imagination की Babush did not qualify to be a chief minister. But ते असतानाच दोनदा पक्षाध्यक्ष आशिल्लो जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर बिकम्स अ अदर ऑप्शन, आणि शेवटाक न्हय आमी कितलेंय जरी ट्राय केलें, म्हाका क्लाउट म्हणलो किंवा सेंट्रल हें म्हणलो, शेवटाक कॅबिनेट इज डिसायडेड बाय द चीफ मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. दुसरें जशें देविकाबाई कन्विनियंटली सेईंग की आमी खंय जिखपाचें नाशिल्लें. म्हाका दिसता जर तुमी राजकारणान आसा आनी राजकारण करचें ना जाल्यार हाजे इतलें म्हाका दिसता दुर्दैव कित्याचेंच ना. म्हणजे आमी फक्त कथा सांगप. एक सांगा म्हाका, विनेबिलिटी आशिल्ल्या कॅन्डिडेटाक टिकेट दिवप हातूंत कितें चुकीचें? आनी तातूंत हांव तुमकां तेंच सांगता, म्हणजे फाल्यां परत जिखले जेन्ना आमचे कडेन आज 28 आसा, खंयची लायट वेट खाती दिवं येताली, पण ना, अशें न करता सगळ्याकीन म्हत्वाची सो तूं मान्य करता की सद्याची सगळी पळय जी कितें पॉलिटिक्स आहा BJPचे ते विनेबिलिटी आनी इलेक्शन बेस. विनेबिलिटी इज अ की फॅक्टर. बट हे म्हणटा आसतना आज आमचो मुख्यमंत्री जो आसा तो संघांतल्यान आनी भाजपांतल्यान वयर आयिल्लो आसा. आज आमचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा तो संघांतल्यान आनी BJPंतल्यान वयर आयिल्लो आसा. त्यामुळे खंयच आयडियोलॉजी कडेन तडजोड न करता आज पार्टी बऱ्या तरेन, आनी विनेबिलिटी आसा डेफिनेटली इज वन ऑफ द देविका, कन्सिडरेशन. देर इज अ इशू ओल्ड क्वेंक्वेस्ट तातूंत सालसेत आयले, बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आयले, हातूंत भितर एक कॅथलीक एक प्राबल्य आसा. कॅथलीक कांय प्रमाणात दे कॅन इन्फ्लुएन्स एटलीस्ट 40% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ गोवा असेंब्ली. हो जो पळय कितें पावर आसा, हो पावर कॅथलीक कम्युनिटी ह्या लोकसभा इलेक्शनान दाखोवंक शकता. Yeah, they can, and they did also in the last election, where Sardinia was actually being pursued quite closely by the Aam Aadmi Party candidate, who took quite a large chunk of his vote. Correct. But there was this consolidation of the Catholic vote that actually saved Sardinia. He got 56,000 votes only in Salsette, the 7-8 constituencies of Salsette, Yes. and that's how he won. Otherwise the vote had been split between AAP and Congress. आमचो टायम सोंपत आयला. दुर्गादास, म्हाका तुजो एक लास्ट कमेंट जाय हेजेर
की हें जें पळय कितें आसा म्हणजे तूं कशें पळयता आमचो निलेश काब्राल धरून हें सगळें आमी चर्चा केली आलेख सिकेराक मंत्रीपद दिवप हें फक्त उतर काय हातूंत भितर आनीक एक ताजे फुडले बाय पॉलिटिक्स देविकान जे सांगलें ताका एक ऍड करता ती सारकी गजाल. हय पणजेच्या बाय इलेक्शनाक बीजेपीच्या महिला मोर्चांक घालून बायलां सुरक्षीत नात, बायलां पणजे जर बाबूश निवडून आयलो जाल्यार बायलांक लिपोवन भोंवचें पडटलें म्हूण सांगणाऱ्या भारतीय जनता पक्षान एका म्हयन्यान ताका भितर घेतलो. हे सगळें ताणें म्हणलां. ताणें म्हणलां सद्याचें पॉलिटिक्स इज इलेक्शन बेस्ड. कंप्लीट आय कम टू इट वाय एलेक्स सिकेरा. कारण बाबूश एक असो स्ट्रॉंग मॅन. आतां खबर आहा की बीजेपीच्या टिकेटीचेर एलेक्स सिकेर जिखपाकूच शकना. नो वे नॉट पॉसिबल एट ऑल. ते मंत्रीपद न्ही जाल्यार मुख्यमंत्री कर. ताजो वापर लोकसभा इलेक्शनांनी जावं जावचें ना. कारण फाटल्या फावट जेन्ना आजी तुमी इतिहास काडून सो तूं म्हणटा ताका आतां भायर उडोवपाची तयारी सगळी केल्या 100% अशें दिसता. म्हाका तुजें निमाणें कमेंट जाय. म्हाका दिसता एक न्ही कमेंट देविकाबाईन केल्लो की प्रिडेसेसर पॉलिटिशियन्स म्हाका दिसता शी इज कन्विनियंटली ट्रायंग टू फॉरगेट गोवाज पास्ट. एक म्हणजे फ्रेजायल पॉलिटिक्स आनी काँग्रेस पार्टी ही स्वता एमजीच्यान सगळे लॉक स्टॉक अँड बॅरल घेवन सरकार स्थापन जाल्लें अशा हातूंत म्हाका दिसता खंय तरी 8 जाण आयले म्हणून प्रिडेसेसर पॉलिटिशियन्स हॅड व्हॅल्यूज म्हणून ताणें एक जो कमेंट मारलो. म्हाका दिसता गोवाच्या कितल्या लोकांनी व्हॅल्यूज हाच्या पयलीं पाळ्ळ्या. भाईन येस येस डन इट बट म्हाका दिसता प्रिडेसेसर जेन्ना तांणी म्हणलें ताणें तातूंत सगळे आयले ते जावपाक जायना. आनी दुसरें जशें दुर्गादासान म्हणलें किंवा तो आज ताका अलेक्साचो सडनली मोग आयला ताका क्रिटिसायज करणारी गोवा फॉरवर्ड पयली आशिल्ली जेन्ना तो जॉयन जालो. हांव इतलेंच सांगता की वेदर इट इज अलेक्स सिकेरा ऑर वेदर इट इज समबडी एल्स हाजो निर्णय फक्त मुख्यमंत्री घेवंक शकता कारण इट इज हीज प्रोरोगेटिव्ह आनी ऑन हीज एडवायस द गव्हर्नर वील अपॉइंट द मिनिस्टर. थँक्यू. आमचो वेळ सोंपत आयला. तुमी तिगूय मानेस्त ह्या चर्चेन वांटेकार जाली. एक म्हत्वाचो मुद्दो आमी जेन्ना भाजप बहुसंख्यावाद करता आनी ताजेर राजकारण चलयता अशें म्हणटा तेन्ना एक म्हत्वाचो मुद्दो जो गिरिराज बाबान मांडलो तो सामकें खरें की सद्याची सबंद वेवस्था निवडणुकीचेर आनी कोण जिखून येता कोणाक कितलीं मतां हाजेरच घुंवता. आनी हें जेन्ना घुंवत रावतलें तेन्ना कोणा कडेन कितलीं मतां आसात ताजेर पॉलिटिक्स ठरतलें. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या चर्चेचो मतितार्थ काडपाक तुमी पळोवपी सामके पूर्ण शाणे आसात आनी विवेकी नजरेन तुमी हें सगळें पळयतात. ताका लागून आनी कितें उलोवपाचें. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले एक बरी डिबेट पॉलिटिकल जाली. तुमचो सगळ्यांची हांव उपकार मानतां. पळयत रावात गोमंतक TV.